गायन घेऊया. A21 पेज नंबर 10. A21. Novegi Rotsukaya Odismona Wakana Shekashi Rikubigoy Deva Sodhita Kaya Novegi Rotsukaya Odismona Wakana Shekashi सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जोसेफा अंद्रेजा वाज हिच्या आत्म्याक आयज दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया आनी तिच्या दुखेस्त गरोब्याक फावो ती बुजवण दिवंक मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या कायतान फ्रांसीस गोन्साल्वीस हाच्या आत्म्या पासत देवान ताकाय सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. कितें भाशेन कालच्या दिसाक जुवारी पुलाचेर जो ओपसोयक घडलो 4 जाणां लोटलेचीं भाव भयणां सोंपून गेल्यात तांचेय पासत मागुया. येरादारी पासत मागुया. जीं मोटरां चलयतात तांकां सगल्यांक रस्त्याचेर राख आनी सांबाळ आमचे रस्ते सारके कर आनीक जे कोण जबाबदारी घेतात तांणी आपली जबाबदारी घेवंक तांकांय फावो तें बळ दी म्हूण तांचेय पासत आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. पंचायतीचे इलेक्शनाची तयारी चालू आसा जाल्यार सगळेचे कॅन्डिडेट्स मुखार सरलेले आसात ह्या पंचायतीन निवडून येवपाक. तांचे पासत मागुया. तांचे देवान आशिर्वाद घालूंक तांकां राखूंक सांबाळूंक आनीक बरें तें करूंक बरे भाशेन मुखार सरूंक तांकांय कृपा देवाची मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. सुरवेस्पो तुमची सवय आसूं. बाबा भयणीनो, आज पवित्र सभा बागेंत मार्ता आजचो उगडास करता. मार्तान जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचेर विस्वास दवरलो. आपलो भाव सोंपलो तेन्ना जेजू जावन आसा पुनर्जिवनपणान. जेजू खरेंच आपल्या भावाक हें पुनर्जिवनपण फावो करतलें म्हूण बरवशान तिणें म्हणलें, सायबा तूं आसलोलोय जाल्यार म्हजो भाव सोंपचो नासलो. ह्याच बरवशान ताणें सुम्याचेर तीर बावाड दवरून आपलो बरवसो आनी बावाड परकून केलो. जिवितान आमकां दर दिसाक हो सोमी होच बावाड परकोणूक आपयता. आमच्या जिवितान उदीक आनी उदीक ताका आमी मानून घेता तेन्ना, ताचेर विस्वास दवरता तेन्ना जेजू आमच्या जिविताचो मास म्हूण आमी समजून घेवंक आनी उदीक आनी उदीक अखंड बावाडताची मनशां जावंक खतखतेन आमकां कृपा आनी बोवाळ मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातक्यांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पुदयता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात.
Omoso Prat, Omoso Prat, Omoso Bolo Prat. Ebasod bagyun sudan sang kwarmri, sogra dudutang kani boktang, ani tumkang baba bilino, mushikaterem cha service prada balagi, विनवती करू आत्मन प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर प्रार्थुया सोद पदवीदारा सासनाच्या देवा तुज्या पुताक आपल्या घरांत स्वागत दिवन ताका सत्कार सन्मान करूंक बागयोंत मारताक तुवें फावो केलें तिची देख घेवन आमी तशेंच हेरां मनशां सगळें जेजूक देखून सुडसुडायेन तांची सेवा करूंक आनी अशें स्वर्गा तुजे मोहिमेंत स्वागत जोडूंक आमकां फावो कर आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासनाच्या सासनांक बागयोन जुआवांचे पयले चिटी वेले वाचप म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग म्हळ्यार देवा कडचोच आनी जो कोण मोग करता तो देवा थावन जल्मला आनी देवाक वळखता जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना कित्याक देव म्हळ्यार मोगूच आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो हातून देव आमचो मोग कोता म्हूण उगडापें जालें हांव मोग म्हणटा तो हो आमी देवाचो मोग केला तो न्हय पूण ताणें आमचो मोग केला तो आमची पातकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो देवान जोर आमचो इतलो मोग केलो आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय देवाक कोणेंच कधीच पळोवंक ना पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवें सोपुर्नायेक पावला ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला हे खुणे वरवीं आमी ताचें सवें जियेता आनी तो आमचें सवें जियेता म्हूण आमकां कळून येता बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारोक कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आनी हाची आमी गोवाय दिता जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताचें सवें देव जियेता आनी तो देवा सवें जियेता देव आमचो मोग कोता हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवला देव म्हळ्यार मोगूच जो कोण मोगान जियेता तो देवा सवें जियेता आनी देव ताचे सवें जियेता देवाचें उतर देवाचें मोडकार आमचो जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड पोतून म्हणया चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड सगळ्या वेळा सर्वेस्पोराक दिनवासतलो ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजयात एका ताळ्यान सगलीं ताचें नांव वाखाणुया सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवाडटा जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड ताचेर दोळे लावून रावात
तुमी संतोसान मुरगोडटल्यात. तकलीपणाक घालूंक तुमकां कोदींच पडचें ना. दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवाळलो. जबाब: चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या सेवकां भोंवती वेडो घालून सर्वेस्पोराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी. जबाब: चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. भोगतानो सर्वेस्पराची भोक्ती करात. ताची भोक्ती कोत्तल्यांक कांयच उणें ना. तरण्या शिवांक पर्यान उपास तापास काडचो पडटा, पूण सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसात तांकां बरें कांयच उणें जावचें ना. जबाब: चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. उद्गार. हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव कोत्ता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. म्हणटा सोमी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवांवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जायते जुदे मारियाक मार्ताक आनी मारियेक तांच्या भावा पासत पाचारूंक आयलोले. जेजू येता म्हूण आयकून मार्ता ताका मेळूंक गेली, पूण मारिया घरांत बसून रावली. मार्तान जेजूक म्हणलें, सायबा, तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो, आनी आजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागशी तितलेय देव तुका दितलोच म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका म्हणलें, तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो. मार्तान ताका परत म्हणलें, तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवनपणाच्या समयार नव्यान जिवोवन जातलो म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका परतीपाळ केलो, पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो, आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना. हें तूं सत मानताय? तिणें ताका म्हणलें, ओय सायबा, संवसारांत येवचो आसलो तो अभिषेक देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सत मानतां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. देव म्हणल्यार मोगूच आनी देवान सगलें मोगान रुचलां. पयल्या वाचपांत आमी आयकता बाबा भयणीनो. आनी देव जेन्ना आमचो मोग करता तेन्ना सगल्या वायटांतली देव आमकां निवारता आनी सांबाळटा. हो जुदेवांचोच न्ही, पूण दर एका मनशाचो खोल भावार्थ. हो भावार्थ जायते फावटी बाबा भयणीनो आमचो आलता दोलता. आमचो भावार्थ जायते फावटी ताची परिक्षा जाता, आनी भावार्था खातीर जायते फावटी आमी देवाचेर दुबावता. जेन्ना आमची भावार्था वयर परिक्षा जाता तेन्ना आमी एक एकदां जायते फावटी देवाचेर विस्वास दवरचे बदलेक संवसारी वस्तूचेर पातयेवंक लागता. अशेंच कितें मार्ता आनी मारिया हांच्या कुटुंबान जेन्ना बेतानी गांवांत ती रावतालीं तेन्ना तांचो भाव सोंपलो तेन्ना तांचें सगळें घडलें. जेन्ना जायतो लोक तांकां पाचारूंक आयलो तेन्ना जेजू येता म्हूण आयकलें मार्तान, आनी
मरण घरांत आसलें तें तुयच सोडून सोम्याक मेळूंक धांवली. आमी आयकता मार्त येता म्हूण आयकलें तेन्ना मार्ता ताका मेळूंक गेली. म्हणजे घरांतली बाय सोडली आनी जेजूक मेळूंक धावी भायर गेली. आनी तिणें जेजूक अशें म्हणलें, सायबा तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. खोर बाबा खट्टर म्हणटा पळय ते भाशेन खट्टर भावार्थी ती आपल्या जिदेवाच्या भावार्थान. कित्याक जिदेव आसली खरी पूण जेजूचेर न्हय पूण पुनर्जिवनपणाचेर ती भावार्थ धरताली. ती जाणा आसली निमाणे दिसाक सगळीं पुनर्जिवन जातलीं. कित्याक जेजू तेन्ना तिका म्हणटा तुजो भाव मरूंक ना. आनी ती ताका म्हणटा वय सायब हांव जाणा निमाणे दिसा पुनर्जिवनपणाच्या सोम्यार नव्यान जिवन जातलो म्हूण हांव जाणा आनी हांव हें सत मानतां. बाबा भयणीनो, जेजून तिका दुसरेंच सांगपाचें कितें आसलें तें त्या वेळार तिका उजवाडाक हाडलें. आनी कितें जेजू म्हणटा पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच. तूं हांव जाणा तूं तुजो भावार्थ आसा म्हूण पुनर्जिवनपणाचेर, पूण हें पुनर्जिवनपण आनी जिवीत दितलो तो दोनी हांव. म्हणटूच जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलो जाल्यार जीव आसतलो. आनी लाजरसान बाबा भयणीनो जेजूचेर विस्वास दवरलेलो. आपल्याक सोमी सदांच भेट करूंक येता, आपल्या भयणांक भेट करूंक येता, ताचेर विस्वास ताका आसलो. मार्तान हो विस्वास सोम्याचेर दवरलो देखून घरांत परंपरा आसता ते प्रमाणे बायलो भायर सरे नासल्यो जिदेवाचे रिती प्रमाणे. पूण ती भायर सोडली आनी जेजूक भेट करूंक धावी गेली. कित्याक ती जाणा आसली ताचें सव्य आसा म्हणून तें जिवीत. सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नास, मरचे न्हू आदींच तो जिवो उरतलो आसलो. जेजू तिका म्हणटा दोनी हांव, जावं जिविताचो जावं मरणाचो. आनी जो कोण म्हजेर पातयेता तो मरचो ना, तो जिवो आसतलो. बाबा भयणीनो, दर एकल्याक आमकां ही शिकवण. कित्याक आमी जेन्ना ह्या संवसारांत जियेता आमी म्हणटा आय सायबा आमी मरतले एका दिसाक आनी आमी निराशी जाता. पूण हें संवसारी जिवीत सोंपल्या उपरांत आमकां सर्गीचें जिवीत आसा म्हूण आमी जायते फावटी बाबा भयणीनो विसरता. वी हॅव एन आफ्टर लायफ, एन एवरलास्टींग लायफ, अ ब्युटिफूल लायफ, अ लायफ लिव्ड वीथ गॉड. म्हणटच जरी तर देवा वांगडा आमकां हें जिवीत तर ह्याच सोम्यान आमकां फावो केलां जाल्यार हें जिवीत आमी उदीक बरे तरेन जिवंक संवसारांत आसतना आमी वावरूंक गरज. दर दिसाक आमचेर येतले प्रयत्न, दर दिसाक येतले आमचे दुबाव, दर दिसाक येतले आमचे आटेविटे, हे सगळे आमी मिसोड करून झुजूंक आनी आमचें पुनर्जिवनपण आमकां उदीक व्हरता, आमकां म्हत्वाचें तें आमकां उदीक फावो जातलें ताचे खातीर आमी जियेता आनी दर एक आमची कोरणी ह्याच पुनर्जिवनपणा खातीर आमी वावरूंक दर दिसाक प्रयत्न करूंक गरज. आनी हेंच कितें जेजू मार्ताक सांगता. आनी कांय बरीं उतरां म्हणटा ओय सायबा, जेन्ना जेजू तिका म्हणटा हांव जावन आसा दोनी पुनर्जिवनपणाचो, हांव जावन आसा दोनी जिविताचो, तेन्ना ती म्हणटा संवसारांत येवचो आसा तो अभिशेक देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सत मानतां. आनी तिच्या ह्या भावार्थाक लागून जेजू खिरीत भाशेन आपूण दोनी म्हूण वचून लाजराक बाबा भयणीनो मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन करता. कित्याक जाय? कित्याक दोनी सगल्या वस्तूंचो तो, रोचणार सगल्या वस्तूंचो तो, अभिषेक्त तो आसलो. आमकां हे संवसारांत हेंच पुनर्जिवनपणाचें भाग जेजू फावो करता. आमकां ह्या संवसारांत आपल्याक अदीक आनी अदीक अर्था बरी जिवंक दर दिसाक मिसाचे भेटेन तो आमच्या काळजान येता. दर दिसाक देवाचें उतर बाबा भयणीनो आमच्या काळजान तो रिगोयता. हे सोम्याक आमी सत मानुया. वो ताचो मोग आमचे सवें जो आमच्या काळजान तो घालता तो आमी अणभवया आनी त्याच मोगा प्रमाणे जिवन अदीक आमचें जैत आमी व्हरून पुनर्जिवनपणाचें भाग आमकां सगळ्यांक मेळून घेवया. हीच कृपा आमकां मागुया. गायन घेऊया C43 पेज नंबर 46. C43.
आयचे दिसा खेरीत भाशेन बाबा भयणीनो पिंटो आमचो भाव आपल्याची सर्जरी करतलो स्टेंट ब्लड क्लॉथ आसा ताच्या खेरीत भाशेन ब्रेन ब्लड क्लॉथ जाल्यात ह्या भावा खातीर आमी मागया आज ताचें ऑपरेशन बरे तरेन देवान ताका उदीक आनी उदीक आपलो इलाज फावो करून बरे तरेन आपल्या घरा परतून तो येवं म्हूण ताचे खातीर आमी ह्या भेटेन मागया. म्हज्या बाबा भयणीने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आनंदमय बलिदान आपल्या मनात मनयले आमच्या आनी आमच्या पवित्र सुवेच्या लागाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा बागेंत मार्ताचो उगडास करून तुजे मोहिमेच्या मानाक हो वाकाणणेचो योद्न आमी तुका नम्रतायेन भेटयता. जशें तिची मोगाची सेवा तुज्या पुताक मानवली तशेंच ह्या बलिदाना बरोबर आमचे जिणेची सेवा तुका मानू हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्पराताय करता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सर काड्यान सोद ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सोबा नव्या बोडान सुफोड करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देवदूतांनी भोगतां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र तलवारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान म्हूण सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय म्हूण सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराचे हें रगत पातकांचे बोगसोन मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतेरें हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूढ पोरगो तुया तुझ्या कुसानी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हांव जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपोर चुरीत मुखार मोड पुडेंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मदुतान सोर काडी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याची सुवरवी त्याची सुसांगाता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्विदार बापा सर्वोंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमचो भावार्थ उकंड उरूंक हो भावार्थ आमी परगोडटाना उदीक आनी उदीक जेसूचे गोवाय आमी सांग. पुनर्जिवनपण आमकां एका दिसाक फावो जातलें देखून आमी दर एका दिसाक उपाय घेवंक आनी आमचें जिवीत ह्याच पुनर्जिवनपणाच्या मार्गार आमी व्हरूंक जेसून आमकां प्रार्थना शिकयलां. खतखत्यान जेसून शिकयलेलें प्रार्थना सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पडूं दिवनाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानत रेखता तर आमकां तुजी उदार काकलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसगा जी खुशी परमान तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जी येताय राचो चलयताय सासणाच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिरी संसाराचे पाप कटरे आमची काकूट कोर. देवाची शिरी संसाराचे पाप कटरे आमची काकूट कोर. देवाची शिरी संसाराचे पाप कटरे आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सोगले आमी सुभागी. खातीर मागणें
मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. प्रार्थुया. भू मोगाळ बापा, ह्या योजनान तुवें आमकां दिलाय त्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणा वरवीं आमचें काळीज अती चणचोल वस्तूंतान मेकळें करून तें गरजेच्या एकाच वस्तूचेर तुज्या मोगाचेर दवरूंक आमकां बोड दी आनी बागेवंत मार्ताची देख घेवन ह्या संवसारांत आमच्या जण एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजी सेवा करून सासनाक तुजे मोहिमेंत भागी जावंक आमकां फावो कर हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. भाव भयणीनो, आयज आमी मिसान मागलां ते भशेन लिओ मॉरिस फ्रँक पिंटो जयराम नगर हांगाचो ताचे आयज सर्जरी आसा. हेल्थ वे हॉस्पिटल हातून ताची सर्जरी जातली. आनीक सुमार 3.5 लाखांचो एस्टिमेट दिल्लो आसा. आमच्या आदाराची गरज आसा. हाचे पयलीं आमी आमच्या फिरगोजकारांच्या आदाराक मुखार सरल्या तुमकां शाबासकी. जाल्यार आतांय ह्या आमच्या भावाक
ही ताची सर्जरी करूंक आमच्यान जाता ते भाशेन आमी आदार दिवंक मुखार सरुया. आमच्या वॉट्सॅप ग्रुपाचेर आयज मॅसेज येतली. तुमी कोण उदारपणान मुखार सरतात ती तुमची देणगी बँकान डायरेक्ट घालपाक जाता, नाजाल्यार आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसानूय हाडून तुमी तुमची देणगी ह्या आमच्या भावाचे सर्जरी पासत दिवं येता. आनी फुडेंच तुमच्या उदारपणाचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागता. आयज सांजेर पवित्र संस्काराची बोजवण 7 वाजता जातली. गायन घेऊया F12 पेज नंबर 91 F12.